नमस्कार. श्री शांतादुर्गा साचेरी आई दिंडी पथक आमोण्यान करपाचे आमी ठरयल्ले आसा. आमचे विलेज पंचायत आमोणा तशेंच आमचे गांवचे सरपंच कृष्णा गांवस हेणी महिलां खातीर एक दिंडी पथक करचे जेणे करून जे आमोणच्यो महिला आसा जावं चेडवां भुरगीं आसा हांकां खंय तरी एक बरी संदी मेळची, व्यासपीठ मेळचें. आमोण्यानूच न्हू तर आमोण्याच्या भायरूय बी वचून तेंचें नांव लौकीक जावचें अशें एक खंय तरी उपक्रम काडला. कारण आतांच आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमकां रवींद्र महोत्सवान आमी खूब महिला वांटेकरी जाल्यो. आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी रवींद्र महोत्सव घडोवन हाडलो. तसोच शिवजयंती घडोवन हाडली. हातूंत आमचे आमोणचे खुबश्यो महिला मठ जेंट्स म्हण सहभागी जाले, भुरगीं सहभागी जाली. हितूनसून आमोणच्या लोकांक एक खंय तरी अशी उत्सुकता आनी एक बरें हे निर्माण जालें तेंच्या मनान की आमी खंय तरी कितें करूंक शकता आनी फुडें सरून आमी कितें तरी करतली. कारण आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंचे आमकां सदींच सहकार्य आसता. स्वयंपूर्ण भारत आनी आत्मनिर्भर गोंय ह्या उक्तीच्या प्रमाणे तेंचे आमकां सदींच सहकार्य आसता. तशेंच आमचे पंचायतीचे सगळे सदस्य सरपंच हेंच्यांनी मेळून एक बरो फुडाकार घेतला. आनी जे आमी हे दिंडी पथक तेंच्यांनी काडपाचें ठरयलां त्या पथकाक सगळ्यांचे आमकां बरें सहकार्य मेळचें. हांव गांवांतल्या सगळ्या महिलांक आनी चेडवां भुरग्यांक तांकां उलो मारता की ह्या दिंडी पथकाक तेंच्यांनी सहकार्य दिवचें, वांटेकरी जावचें. आमी बेगीनूच हेची एक मिटींग जातली आनी आमकां एक बरो शिकोवपी मनीस येवन हे दिंडी पथक आमचे तयार जातले आनी तेंच्या सगळ्यांच्या मार्गदर्शना खाली आमी आमोण्यानूच न्हू तर आमोण्या तशेंच आमोण्या भायर किंवा गोंया भायर वचून खंय तरी एक नावलौकीक मेळयतली अशें एक आमकां आशा आसा. आनी हें आमच्या खातीर घडोवन हाडल्या बद्दल हांव पंचायतीच्या आनी आमच्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच कृष्णा गांवस हेजे आमच्या सगळ्यांच्या वतीन आभार मानता आनी देव बरें करूं.